उबी रावया. मोगाचनो आयचे मिसाचे बलिदान बडयत आसतना प्रत्येक सावन बाप डॉन टोनी खातीर आमचो मागण्याचो उडासतो वर्सो आज आयच्या दिसाक बाप टोनी आपली याजाकी दिक्षा स्वीकार करून 100 वर्सां संपयतात आनी ह्या 100 वर्सां 3 वर्सां आमच्या ह्या देव मंदिरांत आनी सुरवेल्ली 3 वर्सां गुजरातांत ताणें आपली याजाकी सेवा दिली आनी मुख्य याजाकी सेवा खातीर मैसूराक ताका ट्रान्सफर जावन धाडलां आसता. बाप टोनी खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया देवाचो विस्तार आशिर्वाद बाप टोनीचे वयर पडोवंक आनी तशेंच ताच्या मुख्य याजाके जिवितांत ताज्या निमती जायत्या जाणांची सेवा करचे भाग तो देव बाप टोनीक दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यांचे कुडिसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसू. क्रिस्तते मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेंत जेजूच्या मोगाच्या शिसाचो उल्लेख केल्लो आमी पळयता आनी हाच्या विशयांत पेद्रून सवाल करचें आनी त्या सवालाक जाप जावन मनशा पोते परत येतासर तो अमर उरतलो म्हणलें एक उल्लेख करचें जेजून उल्लेख करचो आमी आयकता. जो कोण जेजूचो मोग करता तो सस्नीक जियेता तो अमर आसता आनी आमी जाणाव सांजू हांव जावन असलो जेजूच्या मोगाचो शिसे कित्याक जितलो मोग जुवावन जेजू तावन अनुभव केलो तितलोच मोग जुवावन जेजूचो केल्लो आनी त्या पासून ताच्या सुवार्थे मरिफात जुवांव अजून अमर आसा. आमा सोमेस्तांक हेंच आपोणे सोम्यान फावो केला हेंच आपोणे सोम्यान दिला ताजो संपूर्ण रितीन मोग करच्याक आनी म्हाका त्या सोम्यान हें वर्तें भाग फावो केल्लें. सोम्यान म्हजो मोग केला ताजो मणयारी जावन विंचला. फाटल्या 100 वर्सांनी ह्या म्हज्या ह्या जगपणांत ताणें म्हाका जायतो आशिर्वाद जायती देणी फावो करून म्हजें हें ह्या जगपण ताणें यशस्वी केला. ह्या पासत आयच्या दिसा सुम्याक अर्घ्यां दिता सांगत आसता म्हाका आदार दिल्ल्या सर्वांचो उडास काडून तांचो उपकार बावुरता आनी म्हज्या फुडल्या जिवितांत तुमच्या मागण्याचो आदार मागता. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे पासत आमी आदारलेलीं पातकां उडासा काडया. देवा लागचें.
आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. पदकाची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, तुज्या मागलेल्यांच्या सासणेक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावन वेंचून काडलाय आनी तुज्या पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलाय. तिरान आनी दुलाबाईन शुभ वर्तमान प्रगट करूंक आनी सडवणेच्या गुटाचो विश्वासी मान्यारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ आमी रोमाक पावतच पावलाक आपल्या इतल्याक रावूंक परवानगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत पावलान दुदेवाच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयले. ते जमो जातच तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडिल्लो एक बंदिवान तुमचे उजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांतावन लाबिल्ल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागारा आदीन म्हाका उपसून दिलो. म्हजी दर्याफ्त जातच म्हाका ते सोडच्यार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण दुदेवानी हाका आडखळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हज्या स्वंत परजे विरोध फिर्याद दवरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासून तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या कोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या बड्याच्या बिडारांत पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवनासलो. पुर्त्यार धैर्यान आनी कोणायकी भियेनासतना देवाचें राज ताणें प्रगट केलें आनी सुम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दिली. देवाचें उतारये. देवाचें वडुपकार. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामोळ देखतिली सर्वेस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामोळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सर्गार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताजे दोळे भुमीचेर ताणें कसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टेन मनशाची तपासणी तो करीत आसा.
नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतेली सर्वेस्परा. बऱ्यांक तशें कोट्यांक देव वरून पळयता आनी ती क्लबदल्यांक तो कांटाळटा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतेली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर करूच नितिवोन शेगून ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताजे मुखामोल देखूंक पावतेली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतेली सर्वेस्परा. उद्गार. Hallelujah. 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 सता सोतो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सोमी. तो तुमकां संपूर्ण सता कोण पावयतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे स्वासो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या वेळी पेद्रून गुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतालो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेर जेवणार हर्द्याक तेंकून सोमिया तुका गातान पाराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारलें. हाका पळोवन पेद्रू जेजू लागीं विचारिल्लें, सोमिया हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांसा जंय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरचो ना म्हणली सांगणी बाबा मदें विस्तारली. पूण तो मोरचो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्ही, बगार हांव येसर ताणें वांसा जंय म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण विचारलें ताणें. ह्या सौर संगती विशांत तो शीस साक्ष ताणें ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताजी साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हर जायत्यो संगती आसात. त्यो सगळी एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटीत ती पुस्तकां आटापोवंक संवसारच पावचो ना म्हणून म्हाका दिसता. देवाचे अवतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सोम्याची आयच्या वांजेलाची उतरां एका अर्थान आमच्या जिवितांत ती खरी जातात. जेजूचे ते आपोवणे तूं ये आनी म्हजो फाटलाव कर. पेद्रूक आशा आशिल्ली ना केवळ ताज्या विशयान जाणा जावंक मुखार कितें जातलें, बगार ताका आनीक आशा आसली दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें जातलें. जेजू काय हात पळोवन मुखलें लायफ कशें जाता म्हणून सांगचो तसलो देव न्ही. ती ताजी आशाय न्ही. आनी त्या देखून पेद्रून हे सवाल केल्ल्या वेळार जुवांवच्या विशयान नांव बरोवंक ना तरी जुवांवच्या विशयांत सवाल केलें, तुजो मोगाचो शीस ताका कितें जातलें? कित्याक 3 फावटी जेजून पेद्रूक आपयलें, तूं ये आनी म्हजो फाटलाव कर, सरे म्हज्या शेड्यांक, अशें 3 फुडी आपयलें. त्या देखून ताका एक आतुराय आशिल्ली, जुवांवक कितें जातलें, कित्याक तो जेजूचो मोगाचो शीस. जेजूची जबाब इतलीच, दुसऱ्यांच्या विशयान कित्याक तूं चिंताय? तूं ये आनी म्हजो फाटलाव कर. ताणें कितें करीचें तें हांव जाणा. हर एकल्याक आमकां असलें आपोवणें मेळटा. पवित्र स्थान घेतलो हर एकलो जेजूचो फाटलाव करूंक हें एक आपोवणें. संवसाराक मरण पावोवन जेजू क्रिस्त एक संवस जावन साक्रामेंत पवित्र स्थान
आनी ह्या पवित्र स्थाना निमती आमी देवाची जाता आनी तशेंच देवाच्या राजा खातीर जिवोवची जी येतल्या म्हणली ती भास आमी पवित्र स्थाना वेळार आमी दिता. आज जेजू परत हें सवाल आमकां करता, तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आपोणे ते सर्व आमचें, पूण विचारूंक जाय हे आपोणे कितल्या मापान आमी आमच्या जिवितांत जियेल्या. जावं पुरो जायते फावटी उणेपण आसा, जायते फावटी आमच्या कुडीच्या उणेपणा निमती वा दुसऱ्या खंयच्याय कारणा निमती संपूर्ण रितीन हे आपोणे जियोंक आमी सलवाल्या जावंक पुरो. आमी मागया त्याच देवा लागीं, जेजू लागीं मागया, ताज्या आदारान ताज्या कृपेन ताणें आमकां दिल्लें हें दैवीक आपोवणें एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवचें आनी ताज्या उतराक साक्ष जावन जियोवचें भाग तो आमकां दिवं दी. आनी भरपूर मापान आनी पूर्ण मापान जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन ताजे साक्षीदार जावन जियोवचें भाग तो आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेलमेक आमच्या आनी एक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस भोव मानूंक घे. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतलेल्या म्हज्या याजकपणा पासत म्हज्या भाव भयणी बराबर काळ सांगता हांव तुका दिन वाचता आनी हो वाकडणेचो यज्ञ तुका भेटयता. तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी पवित्र सभेंत तुज्या सेवकांचो संख्या वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकडणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेन्ना आपूण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोसान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
Povit, 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 darbaraso सर्वेस portu. Sărganii sunt sabăr, tuझ्या वैभवा, मुसकी दुःखाचं, मुसकी दुःखाचं, मुसकी दुःखाचं, मुसकी दुःखाचं. सर्वेच पोराची नावे येतात आकाचं, मुसकी दुःखाचं, मुसकी दुःखाचं, मुसकी दुःखाचं, मुसकी दुःखाचं. बाबा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पदकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुस्ता आणि पुनर्जीवनपणा बरी तुवे आमकां सोडलाय सोनिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर, जे ख्रिस्ताचे. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन दरदुतांनी सर उखळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सिर पदवेदार बापा सिरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक जोरदी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदोदामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. माया मोगाचो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुझे म्हाका फोना तुझे म्हाका मेळटली. मोगळा जेजू तूं बोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Swah
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो याजक केलोय त्या दिसाचो दिनवाशे काळसान उगडास करून हो बावर तसो गूट हांव संतोषान संभ्रमला आनी परगटला. तो गूट म्हज्या जिविताच्या सालीन सतान पाळोवंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावंक ह्याच मिसाच्या संभ्रमणेन म्हाका करपा मेळूं. हे वर्तें देणे बापा म्हज्या भाव भयणी बराबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो हो दीस हांव म्हज्या उर्दिचो दीस हांव उडास काडटा आसतना प्रत्येक रितीने देवाक हांव दिनवासता. म्हाका ताणें ह्या कार्मेल व्हरतांत विंचलेल्या पासत आनी फाटल्या 6 वर्सांनी ताजो आदार दिवन म्हजें मिसांव सोम्यान सुफळ केला. त्या पासत सोम्याक दिनवासतना हांव मोगान देवा दिन जाल्या म्हज्या पाप्पाचो सांगात आसे म्हज्या ह्या तरबते वेळार म्हाका आदार दिल्या आनी मागण्याचो आदार दिल्ल्या म्हज्या आवय भाव भयण म्हजी सैरी म्हज्या इश्टमंत्रांचो सोमेस्तांचो हांव उपकार भोवडटा आनी सांगात आसे कार्मेल व्हरता ते म्हाका आदारशिल्ल्या सुदारशिल्ल्या म्हज्याच भावांचो हांव उडास काडून तांकां देव बरें कर म्हणटा. सोमेस्तांच्या मागण्याच्या आदारान म्हजें मिसांव सफळ जाला आनी म्हजें मुगलें मिसांवी तुमच्या मागण्याचो आदार म्हाका फावो जातलो म्हणलो बरोसो म्हाका आसा. तुमच्या मागण्यान म्हजो उडास दवरा आनी म्हजी मुखली याजकी जिवीत सफळ जावं आनी ह्या आपोवण्याक थीर रावंक म्हाका तुमच्या मागण्याचो आदार गरजेचो. हो मागण्याचो आदार तुमी दितल्यात म्हणून हांव विश्वासता आनी सांगता आसा तुमच्या सोमेस्तांच्या इराद्यां पासत तुमच्या गरजां पासत हांव म्हज्या हर एका मिसा वेळी उडास दवरतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवें. ए भगवंती देवाचे मय आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक कशे चरणदासी म्हूण लेखलेले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शाळोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजे आंकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बोळे माये कतनातले अंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दोर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर करचो तुजे मरिफात जेजू मुखार आमी दवरता. मौनपणी सर आमचे वैयक्तीक इरादे आमचे करचो मोरये माये समोर आमी दवरया. सांगात आमी मागया. उडास कर ए भोव दयाळी अंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुलतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपा बरले सम तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू भगवंती देवाचे मी मोकळी घालतील कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन.
कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, मोपोसो तुम्ही तिकर नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझे संगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळाचे गुसचेन जेजो. भगवंत देवाचे माये मोगू पियांका तीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमे. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, मोपोसो तुम्ही तिकर नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझे संगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळाचे गुसचेन जेजो. भगवंत देवाचे माये मोगू पियांका तीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमे. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, मोपोसो तुम्ही तिकर मरिये मायेन बापा लागीं विनंती करून आमकां जायतीं देणी आशिर्वादां फावो केल्यात. आमच्यो गरजो तिणें सुदारसन वेला आमकां आदार दिला. त्या पासत मरिये करगां दिवया. सांगाता मागया. ए भाग्यवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासताव. हे घडये आमी तुजे तसले मागण्याचे सेवेचे आनी मोगाचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. Muruye Krista maye tu amchi mai surgi ulo marta maye ami tuji burgi tu amchi mai tu amkasa Vignan waran suka duka mai duso ada mata. Vignan waran suka duka mai duso ada mata. Muye Krista maye tu amchi mai surgi ulo mata maye ami tuji burgi. Nukar putra suwe Aukar Maria Shirwati निवारम भावच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाच्या पिताच्या